गोरवांचो जागो खंय गोठे मागीर ती रस्त्यार कित्याक भोंवतात. गोरवांकार कुयदाद घेनात म्हण रस्त्या वयल्या वॉल्तांचेर तिठ्यार काळखात बसपी गोरवां लोकांचोय जीव घेतात आनी तेंचोय बळी वता. लोकांनी अशेंच मरप. सरकार कितें करता अशे तरेचे डायलॉग आतां दिसपट्टे आयकपाक मेळटात. पळयात देविदास गांवकार आनी विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. काणकोणाक तर आतां ह्या गोरवांक लागून सारकें इतलें ट्राफीक जाम जावपाक लागला की एक सायडीर पावस पडटा तेन्ना फुडल्या सारकें दिसना, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन इतली गोरवां दाट आसता तातूंतल्यान वाट काडीत गाडी चलोवची पडटा. आनीक ही गोरवां म्हणजे आतां काणकोणाक तरी खास करून अपघाताक आमंत्रण दिल्ल्या सारकी एक नवी पनवतच जाला. पुराय देशभर गोरक्षा नांवाची चळवळ चल्ल्या. गोरक्षा म्हटल्यार गायीची राखण. रस्त्यार भोंवपाक जी गोरवां सोडिल्लीं असतात तेतून गायी असतात आनी बैलय, म्हशी तशे रेडे बी. प्रस्न हो की हें जर मोलादीक धन जाल्यार तें गोठो नांवाची तिजोरीत कित्याक ना, रस्त्यार कित्याक? लोकांनी रोड टॅक्स फारीक करूनय गोरवांक आपटून मारपाचें हाची जाप ह्या मोनजात गोरवांच्या धनयांक कोण विचारतलो काय? सध्या आतां बरेचशे जण गो सुरक्षा, गोरवां सांबाळपा जाय, गोरवां म्हणजेच देव आसा, गाय म्हणजे देव आसा अशा पद्दतीचें वक्तव्य करता. पूण हीच गोरवां जी आसा ती रस्त्यांनी भटकत आसता. रातच्या वेळाचेर तर काळी गोरवां अजिबात दिसना आनी अशा तरेन ती रस्त्यार भटकत आशिल्ल्यान कितलींशींच जण गाडयेक आपटून मारतात. ह्या वेळार ह्या गोरवांचें संरक्षण करपा खातीर कोणूच फुडें येना. पूण त्याच बरोबर गांवांत जे बरेचशे लोक आसात ते कितलेशेच शेकड्यांनी आनी पिळग्यांनी वर्सांनी सुद्दां ते गोरवांक पाळटात, पूण ताजी आजून कोणूच कदर करना. प्रॉब्लेम म्हळ्यार जायतो प्रॉब्लेम जाता. बायकांक, टॅक्सींक आमकां चड करून आमी गाडी चलयतना खूब प्रॉब्लेम. रात जाता दिश्टी पडना आनी पावसांत सगळीं गोरवां रस्त्यार आसताय. एक तर गाडी मारपाची तांकां नाल्यार आमी मरपाचें. हेचेर सरकारान कितें विचार केलो तो आमकां कांय आजून खबर ना. तरी आसतना सरकार म्हणटा ना खूंय प्लॉट हें केलाय तेन्ना पूण कांयच ना. आनी एक सांगपा म्हणल्यार कितले फावटी आमी चोयलाय गोरू कितले फावटी एक्सिडेंट जाता, अशीं रस्त्यार मन वयताय तेंकां कोण चोयना. तेंची ओनर तेन्ना खूंय आसता कितें आसता म्हणून कांय कळना. कित्याक इवन आमगे पंचायतीक जायते आमगे पंचायत मेंबर्स आमगे पंच मेंबर्स जायते वन गोरवां अशें करून सायडीन पडलेलीं वन पुरताय कितले फावटी. गोरवां परत दिसपाक लागले ती गांवांतल्या रस्त्यांनीच न्हू जाल्यार स्मार्ट सिटीत तेंच्यांनी रातच्या वेळार आपलो वावर दाखोवन दिला. पणजेच्या अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्चीच्या वाठारांत हेरशी ट्युरिस्टांची गर्दी आसता, पूण आतां थंय गोरवांय दिसपाक लागल्यात. गोंयचें धन तें हेंच. हें ट्युरिस्टांक दाखोवन दिवपाची बी ही ट्युरिजमाची नवी स्कीम न्हय मू. आनी सांगपा म्हणल्यार आमगे टॅक्सी दवरच्यो आमी वयता एअरपोर्टार सावन येता आसतना सद्दां गोरू रस्त्यार आनी तर तांकां मारल्यार NGO प्रॉब्लेम कोत्ताय नाल्यार आमगेले गोरक्षक म्हणटाय ना गोरवां हें करपा जायना. बट कितें करप कितें मनशान कितें करप? मनशान मरपाचें हेजेर कांयच आमकां हें जायना कितें करपा म्हूण. पूण सद्दांच गोरू मदें हें चालू आसता वरसभर. आनी एक्सिडेंट कितले हेका लागून बरे भुरगे नेण्टे भुरगे कितले जाणी तेंगे जीव अडायताय अशें करून गोरवां लागून. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, विन्संट रोजारियो आनी शिवानी सांगेलकार.